उलयलेले आसा गोंयांत आनी सकाळी सान तेणी वेरियस पॉलिटिकल पार्टीजांनी उलयलेले आसा. वॉट इज द से ऑन वन नेशन वन इलेक्शन? See, one nation, one election, it has got pros, cons, advantages, disadvantages. But when we look at this one nation, one election, I am for one nation, one election. Every change that is happening in country, we have seen, आम्ही पहिले आसा की one nation, one tax पहिले आसा. सुरवातीक आमकां खूब हर्डल्स दिसले, सुरवातीक आमकां सगळे प्रॉब्लम दिसले. हें एक्झिक्युटेबल ना आसतलें, हें खंयच्यान एक दिल्लीच्यान गाडी सोडली जर जाय जाल्यार गोंयांत पावता म्हणल्यार ताका अनेक कडेन टॅक्स दिवचें पडटालें, स्टेट वायज बाउंड्री क्रॉस करता तेन्ना. नाव इट इज गेटींग स्मुदड आनी आमकां जो रेवेन्यू आयज सरकाराक, सेंट्रल गव्हर्मेंट आनी गोवा गव्हर्मेंटाक आमकां मेळटा एज अ स्टेट, इट इज इनॉर्मस एंड विथ दॅट वी कॅन गो अहेड विथ इन्फ्रास्ट्रक्चरल लेवल. सिमिलरली नाव इट हॅज कम वन नेशन वन इलेक्शन. आमी पळयलें आसा की ज्या रितीन इलेक्शना खातीर आमकां कोड ऑफ कंडक्ट, आतां आमची जेन्ना एसेंब्ली इलेक्शन येता आयच्यानच आमकां सगळे ऑफिसर्स बी तयारी करपाक लागले आसा की कोड लागपाचो आसा आनी 6 म्हयने सगळो डेव्हलपमेंट ब्लॉक जाता. एडमिनिस्ट्रेटीव पॉलिसीज असतात, आमच्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर एक्झिक्युशन आसता, एवरीथींग इज गोईंग म्हणजे आउट ऑफ हें. म्हणजे एक खंयचेंय मेजर इलेक्शन येता, मे बी इट इज अ जनरल म्हणजे MP इलेक्शन आसतलें, किंवा आमच्या स्टेटीचें एसेंब्ली इलेक्शन आसतलें, किंवा आमचे ZP इलेक्शन आसतलें, आमचे म्युनिसिपल इलेक्शन आसतली, किंवा पंचायत इलेक्शन्स, एवरीथींग एटलिस्ट 3 months स्मॉलर इलेक्शन्स आनी 6 म्हयने व्हडली इलेक्शन्स आसात, तातूंत भितर स्टॉल जाता. देर आर लॉट ऑफ थिंग्स. आमचे प्रत्येक 5 वर्सां मदीं 5 इलेक्शनां तरी येतात आनी ह्या 5 इलेक्शनां भितर आमकां 3-3, 6-6 म्हयने ब्लँक रावचे पडटा. म्हणूनच आयज वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन केलें जर जाय जाल्यार सगळींच इलेक्शनां एक बरोबर वतलीं. एक 3-4 म्हयन्याच्या पिरियडान भितर एवरीथींग वील गेट क्लियर आनी आमकां एक स्मूथ सादारण ते 4.5 वर्सांचो काळ मेळटलो, जो आमचे जे प्लॅन्ड वर्क आसा आनीक इन्फ्रास्ट्रक्चरल वर्क आसा, आमच्यो ज्यो पॉलिसीज आसात त्यो इम्प्लिमेंट करपा खातीर, बाकीचे आमचे सेक्युरिटी रिजन्स आमकां हें करचें पडटा, जो इन्फ्रास्ट्रक्चर करचो पडटा, बूथ मॅनेजमेंट बूथ तयारी करची पडटा. आनीक सगळ्यांक एकच वोटर म्हणजे आमकां जो प्रोसेस चालू आतां पळय, एसेंब्लीचो इलेक्शनाचो प्रोसेस आतां सुरू जालो. तुका वोटर्स लिस्ट करपाक जाय, ॲड करपाक जाय, डिलिशन करपाक जाय, अपडेट करपाक जाय, बूथ मॅनेजमेंट करपाक जाय, खूब टायम वता. एकच फावट केले नंतर आनी 4.5 वर्सां आमकां स्मूथ हें करपाक मेळटा. इट सेव्स लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर. गव्हर्मेंट सरकार ज्या प्रत्येक इलेक्शनाचेर इतको खर्च करता, सादारण थोडोसो एक्स्ट्रा खर्च केल्या नंतर सगळीं इलेक्शनां जावन पडटात. प्रॉब्लम येतले आमकां. एकाच बरोबर इतकी सेक्युरिटी फोर्सीस खंयच्यान हाडटले. नॉट नेसेसरली आमी फेज वायज एक 3 म्हयन्यांनी ती करपाक शकतात. गोवा कूड बी इन अनदर फेज, बट इन अ सिंगल 6 months पिरियड एवरीथींग कॅन गेट ओवर. सो तेजे खातीर आमकां गव्हर्मेंट ऑफ गोवा, आमचें जरी मत आसा, आमचे मुख्यमंत्री आसतले आनीक आमचे गोवा गव्हर्मेंटाचें मत आसा की आमी वन नेशन वन इलेक्शन इज अ रायट मुवमेंट. आनीक तो जो अमेंडमेंट हाडलेलो आसा in 2024, 129th amendment of तो म्हाका दिसता की इट्स अ गुड स्टेप टुवर्ड्स इंडियाज प्रोग्रेस, लेस एक्सपेंडिचर ऑन इलेक्शन मॅनेजमेंट, आमकां एक स्मूथ फेर इलेक्शन जावन पडटलीं असो हें आसा. त्याच बरोबर म्हाका दिसता की वी हॅव टू सी दॅट आतां मदीं गव्हर्मेंट कॉलेप्स जाता तेन्ना प्रॉब्लम येवपाक शकता, जाल्यार ते स्ट्रिंजंट आमी अशे पार्टी स्विच ओवर आनीक नो कॉन्फिडन्स मोशन हाचेर बरे प्रमाणान रिस्ट्रिक्शन्स हाडपाक जाय की मदीं ती इलेक्शन्स कॉलेप्स जावपाक जायना. सरकार एक फावटी आयले नंतर पूर्ण काळ उरपाक जाय. अशे तरेची स्टेबल गव्हर्मेंट दिले नंतर एक विकासा खातीर, डेव्हलपमेंटा खातीर बरी एक तयारी जाता. आनीक त्या खातीर मदीं जर इलेक्शनां आमी कंट्रोल केली आनी ती इलेक्शनां कंट्रोल करून एखादे वे म्हणजे कंट्रोल्ड कितें जालें जर जाय जाल्यार दुसरो पिरियड आसा तो 2 वर्सांनी समज एक खंयचेंय बाय चान्स जालें इलेक्शन घेवचें पडलें जर जाय 3 वर्सांचो
परत एक फावटी येतले. So there would be initial teething problems that we need to resolve and see that one nation, one election goes through. This is my point of view. It is a good step. The central government and BJPच्या government propose केले one nation, one election is benefiting all across the country. It is benefiting all the parties. It will stop switch over of हे तुगेले abruptly switch over हे सगळें बंद जातलें. तुमी सजेशन्स दिल्ले अशें कितें तरी? या आमी आयज सकाळ फुडें मिटींग घेतले तेन्ना मुख्यमंत्री मागीर सुभाष शिरोडकर मागीर दिगंबर कामत मागीर आमचो ढवळीकर सुदीन ढवळीकर अशे मिनिस्टर आशिल्ले. वी हॅव प्लेस बिफोर आवर व्यूज दॅट वाय वी वॉन्ट वन नेशन वन इलेक्शन. सो गव्हर्मेंट ऑफ गोवा ऑल ऑफ अस स्पोक इन फेवर ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन. डिस्कशन बी जाल्लें बिकॉज ना प्रत्येकान म्हणलें आसा की डिस्क्वॉलिफिकेशन मे कम दॅट वी कॅनॉट म्हणजे फॉर कित्याकय लागून डिस्क्वॉलिफिकेशन म्हणजे स्विच ओवर बी जाता तेन्ना मातशें आमकां परत एक फावटी रिअलायन करचें पडटलें. हांव तेंच सांगता की स्ट्रिंजंट एक्ट आमकां करचें पडटलें डिस्क्वॉलिफिकेशन जावपा खातीर. म्हणजे कोणी स्विच ओवर करता आनी पार्टी डिस्टेबिलायज करता आनी गव्हर्मेंट डिस्टेबिलायज करता असं ते गव्हर्मेंट उडोवपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान प्रयत्न जाता तें स्टॉप जावपाक जाय. सो बेजिकली स्विच ओवर आसा ते स्टॉप जावपाक जाय. हय म्हजें मत आसा की ते जे पळय एब्रप्टली स्विच ओवर जाता आनी सरकार कॉलेप्स जाता ताजेर दुसरे वटच्यान विचार करपाक जाय. वेन वी गेट वन नेशन वन इलेक्शन वी मस्ट सी टू दॅट द गव्हर्मेंट शूड गेट फूल टायम वेन इट इज इलेक्टेड कळ्ळें न्ही. तातूंतल्यान तांकां फूल टायम मेळपाक जाय सो दॅट लोकांचे परत परत फटीक जावपाक जायना की प्रत्येक काल जालें परत 3 वर्सांनी परत जालें परत परत लोकांक कंटाळो येवपाक जायना अशे तरेन करपाक जाय. एक लोकांनी विश्वास दवरलो ताका फूल टर्म कोणी हांव जर आतां निवडून आयलो जर जाय जाल्यार एक फूल टर्म 5 वर्साचें मेळपाक जाय सो दॅट ही कॅन प्लॅन एंड ही कॅन एग्जिक्यूट एंड आमकां प्रोग्रेस डेवलपमेंट पॉलिसी डिसिजन स्कीम इम्प्लिमेंटेशन आनीक बाकीचे जे अनवॉन्टेड थिंग जातात ताका खूब आळा बसतलो. पण हे आता candidate- फक्त गव्हर्मेंटा सायडीच्यान किंवा ना दोन्ही सायडीनी स्विच ओवर वेन वी मेक ऑपोजिशन न्ही आमी उलयता आसतना म्हणटा की करतालो समटायम्स सो कायदो असो तो रुलिंगाक वेगळो आसना आनी कायदेच करचे पडटा. आमी अशे कायदे ताजे बरोबर करपाक जाय जाणे करून ताका स्विच ओवर करता आसतना इजी जावपाक जायना. ना पण हितूंतल्यान पार्टींचेरूय कितें घालचें पडलें ना मागीर कोण घेता पळय दवरता ताका बरोबर आसा. मागीर तेजेरूय बंद हाडचें पडलें. आमी तेच उलयल्ले आसा आयज की ताजेरूय हें आसपाक जाय बंदी हाडपाक So तुमकांय जाय. मान्य स्विच आसा ओवर बाबा- शुड नॉट बी सो स्मूथ दॅट एनीबडी कॅन बाय MLAs अँड फॉर्म देअर गव्हर्मेंट ऑर मेक टू फॉल देअर गव्हर्मेंट. सो फाल्यां हे 2 जाण जाले 8 जाण जाले येयले तांकां घेवप ना. ते कायदे करचे पडटले न्ही. आमी वी प्रपोज दॅट अलॉंग विथ दीस. ओके दुसरो विशय म्हणटा तो मंडलान हेजे ST रिजर्वेशनाचेर उलयलो कितें जालें जाल्यार आनी काल ताका काडलो आतां नेवो जालो कितें खबर आहा तुमकां? कोणाक काडलो? सांगे ब्लॉक प्रेसिडेंट तुमचो मंडल प्रेसिडेंट ना ना इट वॉज ड्यू. ड्यू ताणें काडपाचो राजेश गांवकर हो आमचो मंडळ प्रेसिडेंट आसलो ड्युरींग दी इलेक्शन्स ऑफ जिल्ला पंचायत ताचे बायलेक आमी हें दिल्लें. सो आमी युनॅनिमसली आमच्या पार्टीन ताका सांगिल्लें की इफ शी गेट्स इलेक्टेड एज जिल्ला पंचायत मेंबर हां यू वील हॅव टू एक फॅमिलीन भितर वेरियस पदां आसची ना हय तें सांगलें. कळ्ळें न्ही. म्हणजे आमकां एक फॅमिलीक एक पद. आतां ताजी बायल म्हणजे आमची मिसेस गांवकर ती ZP आसा म्हणटकच ताका सांगिल्लें की तुवें हाजेर वेकेट करचें म्हणून तुवें मंडळ अध्यक्ष आसा ते वेकेट करपाक. ताणें करूंक ना तर इतलो तें ना ना ताणें रिजनेशन दिल्लेंच आशिल्लें तेंच एक्सेप्ट केलां. दिल्लें आशिल्लें ताणें. इट वॉज ड्युरींग दॅट इलेक्शन एक ताका तिकीट दिवपाचो एक कंडिशन आशिल्लें की ही वील रिजायन अँड ही हॅड सबमिटेड रिजायन ड्युरींग दॅट टायम. इट इज एक्सेप्टेड नाव. इज इट नॉट बिकॉज फाटल्या दिसांनी No, absolutely no. स्टेटमेंट्स करूंक लागलेलो तो ना 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 स्टेटमेंट्स हॅज गॉट नथींग टू डू वीथ आमी पळय जिल्ला पंचायत तुगेले ST रिजर्वेशन हो कॉन्स्टिट्युशनल रायट ऑफ STs कळ्ळें न्ही. ताजे खातीर ते मोबिलायज करतात. तो तांचो हक्का खातीर झगडटा जर जाय जाल्यार आमचे पार्टी भारतीय जनता पार्टीक ताजो प्रॉब्लम ना किंवा म्हाका पर्सनली ताजो प्रॉब्लम ना.
कारण आमी जेन्ना आमदार जाले हें जाले हांव 1996 पार्टी बरोबर आसा आनी ह्या पार्टीच्या फंक्शनान भितर कितें आमदार जावपाक न्ही हांवें बूथ प्रमुखाचें काम सुरू केल्लें. हांव बूथ प्रमुख जालो, मंडळ अध्यक्ष जालो, तेज्या नंतर हांव जिल्हा अध्यक्ष जालो, तेज्या नंतर पार्टीचो स्पोक्स पर्सन जालो, दुसरे सायडीच्यान हांव पंचायत मेंबर, जिल्हा पंचायत मेंबर, तेज्या नंतर हांव आमदार जालो, डेप्टी स्पीकर जालो, आतां मंत्री जालो. आमचें काम करता तो मनीस वयर पावता. इट इज नॉट बिकॉज सुभाष फळदेसाय पयशे जाले म्हणून कांय ना, किंवा आमचे कडेन मसल पावर आसा, मॅन पावर आसा अशें न्ही. पार्टीचें काम करता करता आमी व्हड जाल्ले आसात दोनी वटच्यान. आनी म्हजें प्रोफेशनल लायफ आसा तेंय तातूंत भितर नोकरी करता आसतना आमी काम करीत आयले आनी तातूंतल्यान एक दीस दिसलें म्हाका की हांवें पार्टी खातीर फूल टायम दिवपाक जाय. 2008 हांव बँकेन नोकरी करतालो एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ गोवा अर्बन बँक IT. हांव IT प्रोफेशनल आशिल्लो. हांवें तें काम सोडलें आनी फूल टायम केलें. फूल टायम 4 वर्सां काम करतकच म्हाका पार्टीन सांगे भितर म्हाका आमदाराची तिकेट दिली, निवडून आयलो. सगळी पार्टीची कृपा. थँक्यू. आनी उदक प्रॉपर सप्लाय जायना म्हणून इश्यू येता, काय प्रोटेस्टूय करता, सो तेज्या खातीर डिपार्टमेंटा कडल्यान कितें ना काल चीफ मिनिस्टरान एड्रेस केल्लें आसा की फोंडेचे विशय कितें आसा ते. काल म्हाका दुसरे कडेन एक कडेन एंगेजमेंट आशिल्लो आनी चीफ मिनिस्टरान आनी आमचे CE आनी हे फाल्यां शेनवार जाले नंतर शेनवाराक पसून जाले जर जायत आमचे थंयचे इंजिनियर्स, आमचो चीफ इंजिनियर विश्वंभर भेंडे फाल्यां थंय वतलो. आय हॅव गिवन डायरेक्शन्स दॅट कॉल ऑल युअर टिम्स फ्रॉम फोंडा तालुका आनी परत एक फावटी ताचो रिव्यू घे खंय कित्या खातीर प्रॉब्लम्स येतात. मागीर आमकां थोडेशें अशें न्ही की 95% ऑफ द प्लेसीस दे आर सॅटिस्फायड. आतां कोण सगळ्याक उदक येता ते बोळ मारचे ना न्ही. आमकां दिसता मागीर ते सगळे कडेन ना म्हणून अशें कांय ना. प्रेशरी सारकें या म्हणटा, प्रेशर सुद्दां सारकें प्रेशर आसा हें आसा दॅट वील गेट रेक्टिफायड. 2 कॉलनींनी मोठो विशय आशिल्लो की तांकां दिसतालें की आपल्याक हो मेळना. आनी कोण तरी म्हणटाले की टँकराक सप्लाय करपा खातीर करतात. हांव सांगपाक एकदां हांव ह्या डिपार्टमेंटाचो मंत्री जाले नंतर DDW ड्रिंकींग वॉटर जे पयलीं 150 टँकर आशिल्ले ते आयज आमी 25 हाडलेले आसात. आमी वी डोंट इन्फ्लुयन्स. आमी टेंडर पळय ते टँकरां खातीर आशिल्ले ते एब्सोल्युटली बंद केल्ले आसात आनी वी वील गेट इट 0 टँकर्स. कळ्ळें न्ही. ही परिस्थिती आमी हाडटले कारण सप्लाय जाला. ह्या फावटी यू मस्ट एप्रिसिएट. आमचे मे म्हयन्याक तुमकां दिसतालें वर्सान वर्स सगळे कडेन दुश्काळ जातालो, उदक मेळनाशिल्लें. पळयलो तुमी इतले वर्सां. ह्या वर्साक आमचे जुनाच्यो 15 तारीख जाली तरी आसतना आमकां वॉटर शॉर्टेज जाली ना. वन मस्ट एप्रिसिएट. आयज आमचे कडेन मोबायल आसा, हें आसा म्हणटकच खंय मातशें कितें जालें जर जाय तें येता. पण इतकी वर्सां जो प्रॉब्लम येतालो मे म्हयन्याक तो ह्या वर्साक मे न्ही जूनय काबार जाल्लो. कळ्ळें न्ही. त्या वेळाचेर पसून जुनाच्या 22 तारीख म्हणल्यार पसून पावस नाशिल्लो. सो त्या वेळाचेर पसून तशे प्रॉब्लम्स जाले ना. एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वॉटर. देर आर प्रॉब्लम्स आमकां आमच्यो NRW म्हणजे नॉन रेवेन्यू वॉटर लिकेजीस आसतल्यो, थॅफ्ट आसतल्यो ते बरे प्रमाणान कंट्रोल जाल्ले आसात. तुमी पळयले जर जायत जाल्यार आमचे रिजर्वॉयर्स आसले ते जुनाच्या 15 तारखेर आमी घेतले तेन्ना पसून आनी 2 म्हयने पावपाचें उदक आशिल्लें. जे मिसयूज जाताले पयलीं हातूंतल्यान खंय तरी भायर वताले, लिकेजीस आसल्यो त्यो आमी बरे प्रमाणान कंट्रोल केल्यो म्हणून ती स्टोरेज तशी उरली जून म्हयन्याच्या 15 तारीख पर्यंत. सो आय थिंक when I took over the department, we have gone every तालुका तातूंतल्यान कशें कंट्रोल करपाचें तें केलें आमी. सो बाय सॅटर्डे आनीक मिटींग जावन आतां फाल्यां आमचो चीफ इंजिनियर शेनवार आसल्यार पसून सुटी आसल्यार पसून सगळ्या इंजिनियरांक घेवन परत एक फावटी रिव्यू घेतलो फोंड्या. ओके. या थँक्यू सर. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.